हांव लोकां मुखार एक इम्पॉर्टंट बाब मांडूंक सोदतां ती म्हणल्यार लायसन्स जे दिता चड करून मेगा प्रोजेक्टांक लागून जे प्रॉब्लेमां जाता गांवांनी ताचेर हांव मातसो उजवाड घालूंक सोदतां. काल राती हांव एक फंक्शनाक आशिल्लो आनी थंय बरेचशे अशे पंचायत संबंदीत लोक आशिल्ले, थोडे बायोडायवर्सिटीचे लोक आशिल्ले, ग्रामसभा एटेंड करपी लोक आशिल्ले आनी थंय चर्चेन येता आसतना हांव फक्त आयकतालो बसून. तांचें म्हणणें कितें आसा की पंचायत ज्यो आसा इलेक्टेड बॉडीज त्यो म्हणटा की टाउन कंट्री प्लॅनिंगान जसो प्लॅन पास केलो तर ऑटोमॅटीक आमी लायसन्स दिवपाचें आसता म्हणून. हे मुळीच चुकीचें. टाउन कंट्री प्लॅनिंग जे एनओसी दिता किंवा एक ऑर्डर इश्यू करता दॅट इज प्युअरली फ्रॉम टेक्निकल एंगल. टेक्निकल म्हणल्यार कितें आतां तांचे कायद्यान टाउन अँड कंट्री प्लॅनिंगाच्या कायद्यान आनी ते जो कायदो फॉलो करता गोवा लँड डेव्हलपमेंट बिल्डींग रेग्युलेशन फॉलो करता तातूंत भितर कितें पळोवपाचें आसता इतलेंच की सेटबॅक कितले, ताचो झोन खंयचो आसा, वो सेटलमेंट झोन काय कमर्शियल झोन, ताका एप्लिकेबल FAR म्हणजे कितली बिल्टअप एरिया बांदूंक शकता ते, कितली पार्किंग आसा, कितले बाकी ते सगळे रेग्युलेशनान आसा तितलेंच तांचें काम. बाकी एक्च्युअल लायसन्स दिवपाचें काम जें आसा तें पंचायतीचें. आनी हाचो अर्थ असो न्ही की ताणें दिलें म्हणून तुमी दिवंक जाय. यू कॅन आउटरायट रिजेक्ट इट. तुमचे जर हितून बसना, तुमचे ग्रामसभेक जर तें नाका जाल्यार तुमी ओन तुमचे रिजेक्ट करूंक शकता, तितून कांयच दुबाव ना. सो अगेन आय एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट ऑटोमॅटिक की टाउन कंट्री प्लॅनिंगान दिला म्हणून तुम्ही दिवपाक जाय. यू हॅव टू अप्लाय युअर ओन माइंड. यू आर द लायसन्सिंग ऑथॉरिटी. हे लक्षात दवरपाक जाय. चड करून ग्रामसभा जे अटेंड करता ते मेंबरांकूय सांगता तुम्ही तुमचे पंचायतीक चॅलेंज करपाक जाय असले गोष्टींनी. ऑटोमॅटीक जर दिवपाक गेले ना ताणें दिला न्हू, कोणें दिला, TCPन दिला न्हू, PDAन दिला न्हू, आमी कितें करपाचें, अशें नासता तें. तुम्ही तुमचे ओन इंडिव्हिज्युअल असेसमेंट करूंक जाय आनी मागीरच दिवंक जाय. काल म्हजे कडेन जी एक ते केस डिस्कस करताले तातून टाउन कंट्री प्लॅनिंगान एक पास केला म्हणटा ते प्लॅन. एक सर्वेचेर ओरिजिनल सर्वे मॅपाचेर एक व्हडलो नाल्ला तितूंतल्यान एक पास जातालो तो ताणें दाखोवंकच ना. तो असो डिलीट करून ताणें प्लॅन अप्रूव्ह केलो. इट बिकम्स अ फिट केस फॉर विजिलन्स. खरें म्हणजे ह्या लोकांक रोखडेंच विजिलन्साक बरोवपाक जाय आसलें पळय. ह्या टाउन कंट्री प्लॅनिंगान जे पास केलां इट इज अ केस फॉर विजिलन्स. अशी एक्शन घेतल्यारूच तुमकां कितें तरी एक सुटका जातली. ना जाल्यार तुमी सदांच ते एज्युटेशन मेगा प्रोजेक्ट हे ते करूंक उरतले. इवन हिल कटिंग जावं कितें जावं टाउन कंट्री प्लॅनिंग करतात ते इट इज नॉट फायनल. दिस इज माय मेसेज. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.